काणकोणांत कितलीशींच उदरगतीची कामां हांवें म्हज्या काळांत केल्यात. हांवें कांयच काम काणकोणांत केल्लें ना म्हणपी आमदार इजिदोरान हांवें केल्ल्या कामाचें 10% तरी काम तांणी काणकोणांत केलां तर सिद्ध करून दाखोवचें. हांव पक्षाक सांगून फुडल्या वेंचणुकेक ताकाच तिकेट दिवपाक सांगता. बेठेच तांणी म्हजें नांव पेड्ड्यार करचें न्हय म्हण आदले मंत्री रमेश तवडकर उलयला. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. स्थानिक आसा काणकोण मतदारसंघा विशय आसा. काणकोण मतदारसंघाचे आमदार श्री इजिदोर फेर्नांडीस हे ह्या दिसांक तशे म्हजेर आरोप करत आसा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खाला वेगवेगळ्या इश्यूचेर जेन्ना जेन्ना एखादी मिटींग जाता, एखादी ताचो कार्यक्रम जाता, त्या वेळाचेर म्हजेर उलयले शिवाय ताचो विशय सोंपना, तोंड मारत आसता. त्यामुळे ताजी एक क्लियरिटी सगळ्यांक येवची. त्यामुळे आमच्या स्थानिक वेळाचे कार्यकर्ते म्हणात, आमचे हितचिंतक आसा ते सुद्दां जे आसा न्ही हांव ओग्गी आसात किंवा त्याचे स्टेटमेंट दिनात अशा तरेची अस्वस्थता बी निर्माण जाल्ली आसता. तशें हांव तसो पक्षाचो प्रोटोकॉल म्हणूनच आज इजिदोर फेर्नांडीस हे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसात. हांव भारतीय जनता पक्षाचो उपाध्यक्ष आसात, SC कमिशनचो चेअरपर्सन आसात. हांव म्हजें एक प्रोटोकॉल म्हणून जे आसा अनेक दिसां ओगी आशिल्लो किंवा ताका काम करपाक ताका संदी दिवपाक जाय. म्हणजे एखादो आमदार जो आसा न्ही तो काणकोणच्या किंवा गोंयच्या हिता खातीर काम करपाक आसता आनी ताका तसो वेळ दिवपाक जाय आनी ताणें काम करपाक ही अपेक्षा काणकोणच्या जनतेची आसा आनी गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आसता. त्यामुळे मदीं मदीं ढवळाढवळ करप ना असो विशय धरून जो आसा की पक्षाची शिस्त म्हणून जे आसा हांव ओगी आशिल्लो. म्हाका दिसता की हांवें जो काणकोण म्हणून न्ही सबंद गोवाभर म्हणजे म्हजे कडेन 4 पोर्टफोलियो आशिल्ले. एग्रीकल्चर, एनिमल हजबंड्री, स्पोर्ट्स आनी ट्रायबल वेलफेअर. म्हाका दिसता आजूय जी आसा गोंयची जनता जी आसा न्ही म्हाका विसरलेली ना आनी ताचो म्हाका घडी घडी खूब वेळाचे अनुभव येता. आनी म्हाका दिसता हें सगळ्यांचो जो कर्तव्य आसा न्ही इजिदोर बाब म्हजे आरोप करपाचे बाकी सगळें करता की ताका परत एकदां आमदार जावपाचें आसा. परत एकदां आज तो भारतीय जनता पक्ष आसल्या कारणान जे आसा न्ही की ताका परत एकदां आज भारतीय जनता पक्षाची ताका तिकेट जाय. हें ताजें हें आसूंक शकता. त्यामुळे रमेश तवडकराक बदनाम केले शिवाय, रमेश तवडकराक खंय तरी कमी केले शिवाय आसा न्ही की ताका आपली खैर ना अशें ताका दिसता कळ्ळें. हांव ताच्या मताक हांव समत आसा की ताणें राजकारण ह्या भागांतल्यान तसो ताणें विचार करप हें स्वाभावीक आसा. पूण तो विकासाच्या मुद्द्याचेर जेन्ना उलयता हांव चॅलेंज करून सांगता का की ताणें जर हांवें केल्लो जो ज्या अर्थान हांवें मिनिस्ट्रीच्या काळांत ज्या तरेन विकासा खातीर पयशे हाडले तांणी जर 10% सुद्दां जर पयशे हाडले 10% जे तांणी स्वताक प्रपोजल मूव केली आनी ते सँक्शन केले आनी ती कामां कंप्लीट जाली. 10% सुद्दां ताणें काम केलें जर जायत न्ही. मागीर एक आव्हान हांव ताका दितां, तांणी जर सिद्ध केलें जर जायत न्ही हांव भारतीय जनता पक्षाचे तिकेट सुद्दां जी आसा न्ही ती हांव पार्टीक सांगता की इजिदोराकच दिवची म्हणून सांगता. म्हणजे अशा तरेचो आरोप करून आसा न्ही लोकांची बुद्धी भ्रश्ट करपाच्या दृश्टिकोनान जो प्रयत्न करता